आज एक धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयल्या। आपल्या गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर एका प्रोफेसरान विद्यापीठातले एग्जामीचे पेपर चोरले। चोरिल्ले पेपरा वरवीं ते गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी एग्जामीक पयले आयले। हे पेपर चोरपा खातीर ते प्रोफेसरान आपल्या हेर वांगड्यांच्या प्रोफेसरांचे कपाटाची बनावट चावी वापरून आनी कंप्युटर एक्सेस करून पेपर फोडले। हे सगळे घडलां ते बिहार, यूपी वा हेर खंयचे विद्यापीठात न्हय, जाल्यार आमचे गोंय विद्यापीठात। आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर पेपर चोरपी गोंय विद्यापीठातले ते सहाय्यक प्राध्यापका आड 20 खात्याचो एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटये आनी हेर 6 जाणांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या। हो प्राध्यापक खंय काजारी, पयलीं ती दोगांय खंय वांद्रेच्या पार्सेकार B.एड कॉलेजीत आसलीं अशें शेटयेन आपले कागाळीत नमूद केलां। गोंय विद्यापीठातले ते प्राध्यापका आड 20 खात्याचो काशीनाथ शेटये आनी हेर 6 जाणांनी आक्षी पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या। राज्यातल्या पत्रकारांक खातीर खोशेची गजाल। पत्रकारांच्या भलायकेची काळजी घेतना पत्रकारांक फुकट वैजकी सेवा उपलब्ध करून दितले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें। गरज पडलीच जाल्यार राज्या भायर लेगीत व्हरून उपचार करतले अशेंय तांचें म्हणणें। अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिवचले एका कार्यावळीत उलयतना दिलें। आपतकालीन परिस्थितीत दुयेंतींक ताकतिकेन उपचार मेळचे हे खातीर वैजकी मळार हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करप गरजेचें आशिल्ल्याचें विश्वजिताचें म्हणणें। बेळगांवच्यान गोंयांत जावपी बेकायदेशीर गोमांस तस्करेचें आनीक एक प्रकरण उक्ताडार आयलां। केरी चॅकपोस्टाचेर गोमांस भरिल्ल्यो 2 कारी पुलिशेन ताब्यांत घेवन त्यो जप्त केल्यात। हे प्रकरणांत वाळपय पुलिशेन 4 जाणांक अटक केल्या। जप्त केल्ल्या गोमांसाची किंमत सुमार 1.5 लाख रुपया इतली आसा। दिवचल तालुको दत्तक घेतलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें। तशेंच 10 कार्डियक मेळून 85 एम्ब्युलन्सी खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पात तजवीज करतलो अशेंय विश्वजिताचें म्हणणें। दिवचले मेगा वैजकी शिबिराचें उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकी जालें। जाणटे नेणटे मेळून 1000 परस चड लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो। ह्या शिबिरांत कांकराचे गोडेमूत आनी हेर वेगवेगळ्या दुयेंसांची तज्ञ दोतोरांनी तपासणी केली। शिबिरात आभा कार्ड करपाची सुविधा लेगीत उपलब्ध आशिल्ली। एका मंत्र्याक आपली फायल क्लियर करपा खातीर 20 लाखांची लाच दिली
म्हणून सांगून पुराय राज्यांत आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान खवदळ घाल्लो. मडकयकाराचे हे आरोप फकत राज्यांतूच न्ही जाल्यार देश पातळीवेल्या राष्ट्रीय मिडियान उखलून धरिल्ले. मात त्याच पांडुरंग मडकयकाराचें आतां घुमजाव. गोंयचो राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोष कांय दिसां फाटीं गोंयांत आयिल्लो. ह्या वेळार BL संतोषान भाजपाच्या फुडाऱ्यांची भेट घेतिल्ली. तेन्नाच ताका सद्याक भाजपांत आशिल्लो आदलो आमदार मंत्री पांडुरंग मडकयकारूय मेळिल्लो. BL संतोषाची भेट घेवन भायर मिडिया कडेन उलयतना मडकयकारान बॉम्ब घाल्लो. नगर नियोजन कायद्यातले कलम 17(2) विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे कडेन चर्चा केल्या. हे विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिवचें ना अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. प्रादेशीक आराखड्या बदला गोंयांत झोनिंग आराखडे करतले. उच्च न्यायालयान TCP संबंधी दिल्ल्या निवाड्या विशीं समाधानी आसा अशें ताचें म्हणणें. उत्तर मॅकेडोनिया एका नायट क्लबाक उजो लागिल्ल्यान 51 जाणांक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक सामकार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फांतोडेर 3 वरांचेर हो उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळांनी बेगोबेग घडणूक थळार धांव घेतली. कांय जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांकां लागसारच्या हॉस्पिटलांत भरती केल्या. जाल्यार 51 जाणांक ह्या उज्याक लागून मरण आयलें. उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना. अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी शेनवारा राती पर्वरीच्या सुमार 9 रेस्टॉरंटांची पळोवणी केली. या वेळार रेस्टॉरंटांनी नितळसाण नाशिल्ली दिसून आयली. तेन्ना अधिकाऱ्यांनी 4 रेस्टॉरंटां बंद केली. अन्न आणि वखदा प्रशासनाची ही मोहीम अशीच चालू उरतली अशें अन्न आणि वखदा प्रशासनाचो अधिकारी रिचार्ड नरोनान सांगलें. मंगळूर पोलिसांनी केल्ल्या एका मोठ्या कारवायेत मंगळूर पोलिसांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या दोगांक अटक करून 75 करोडाचो 37 किल MDMA ड्रग्ज जप्त केला. ही कर्नाटकातली घुळे वखदा संदर्भातली सगळ्यात व्हड कारवाय आशिल्ल्याचे मंगळूर पोलिसांचे म्हणणे. आजकाल घुळे वखदांच्या वेव्हारात चड करून तरणाट्या भुरग्यांचो चड प्रमाणात आस्पाव आशिल्ल्याचे दिसून येता.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात? गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. पळस कट्टा मोल्या जाल्यार हिट अँड रन अपघातात कर्नाटक हल्ल्याळाच्या सचिन बंदिवनकार या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या गाडी चलोवप्यान अपघाता उपरांत घडणूक थळा वयल्यान फुजो काडल्यो. पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो, फुडलो तपास सुरू आसा. राया मायणा कुट्टरी पोलीस स्टेशनाच्या लागसार आशिल्ल्या मोबायल टावराक विरोध करीत थळाव्यांनी ग्रामसभेत ह्या विशींचो थाराव पास केलो. मजगती फुडाराचो विचार करून कांय सुवातो वेटलँड म्हणून जाहीर करच्यो न्हय असोय थाराव ग्रामसभेत संमत केलो. राया मायणा कुट्टरी पोलीस स्टेशनाच्या लागसार मोबायल टावर घालपाचेर ग्रामसभेत थळाव्यांचो विरोध पळोवपाक मेळ्ळो. आमकां भर लोकवस्तीत हो टावर नाका, तो दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपा विशींचो थाराव ग्रामसभेत पास जाल्ल्याचो सरपंच मारियो डिसोजान सांगलें. गोंय सरकारान गोंय शालेय शिक्षण नेम 2025 मदीं सुदारणा करपाचो मसुदो प्रकाशीत करून बदल केल्या नेमांचेर 5 दिसां भितर सुचोवण्यो मागयल्यो. ह्या मसुद्यांचेर पालकांनी विरोध केल्लो. आतां एका मुख्याध्यापकान शिक्षण संचालक शैलेश शिंगडेक पत्र बरोवन आपलो विरोध दाखयला. शिक्षणीक वर्स एप्रिला सावन सुरू करपाचो निर्णय शिक्षण खात्यान घेतिल्लो. ह्या निर्णयाचेर कांय पालकांचो विरोध आसा. आता गोंय सरकारान गोंय शालेय शिक्षण नेम 2025 मदीं सुदारणा करपाचो मसुदो प्रकाशीत करून बदल केल्या नेमांचेर 5 दिसां भितर सुचोवण्यो मागयल्यो.
आदलो पोलीस उपअधीक्षक तशेंच उद्देजक संतोबा देसाय संवसाराक अंतरले. मूळ 70 ठाण्याचे मात फाटली 6 वर्सां जाली फोंड्यांत रावताले. समाज कार्यकर्ते तांचे व्हड योगदान आसा. आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे विरुद्ध संतोबा देसाय हांणी पर्येच्यान विधानसभा वेंचणूक लढयल्ली. हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. आयतारा ग्वालियरच्या कमला राजा हॉस्पिटलाक उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हॉस्पिटलांत दुयेती आशिल्ले, पूण उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेळार धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडलो आनी सुमार 190 दुयेंतींक वाटोवपाक तांकां येस आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एसीचो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. प्रभुनगर कुर्टी वाठारांत उदकाची व्हडली समस्या उप्रासल्या. फाटल्या 8 दिसां सावन उदकाची पुरवण बंद आसा. देखून कांय दीस पयलीं फोंड्याच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयाचेर घेराव घाल्लो आनी उदकाचो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार रस्तो रोको शिटकावणी दिल्ली. तरी लेगीत प्रस्न सुटावो जावंक नाशिल्ल्यान आयतारा भौशीक बांदकाम कार्यालयाच्या आड फोंड्या पुलिशेन कागाळ नोंद केली. चोपडेच्या कुर्बान वाड्यावेल्या दलित ग्रामस्थांचे रस्तो, पारंपारीक मसणभूंय आनी शौचालय हे 3 प्रस्न जो मेरेन सुटनात तो मेरेन ह्या वाठारांत कसलेच तरेचो प्रकल्प उबारपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार हांणी दिल्या. चोपडेच्या कुर्बान वाड्यावेल्या ग्रामस्थांची भेट घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. दर वर्सा आंतरराष्ट्रीय बायल दीस व्हडा दबाज्यान मनयतात. मात आतां बायलांचेर जावपी अत्याचारांच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. फाटल्या 5 वर्सांत बायलां आड जाल्ल्या अत्याचारांचे वट्ट 412 गुन्यांव नोंद जाल्यात. फाटल्या 5 वर्सांचो आंकडो काडून पळयलो जाल्यार राज्यांत बायलां सुरक्षीत आसा काय ना असो प्रस्न उप्रासले बगर रावना.
आयतारा नोएडाच्या एका गारमेंट कंपनीक उचकीत उजो लागलो. हे विशीं उजो पालपी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो नेमको कसो लागलो तें कळुना, पूण सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी. हालीसराक जायतीं तरणाटी भुरगीं गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुस्पिल्ले दिसून येतात. त्रिपुरा अगरतला रेल्वे स्टेशनाचे गांजो तस्करी प्रकरणात सरकारी रेल्वे पुलिशेन दोगांक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 10.755 किलाचो 1.6 लाखाचो गांजो जप्त केलो. पुलीस फुडलो तपास करतात. येवपी 1 एप्रिला सावन आता सगळ्या दुचाकी चालकांक सगळ्या प्लाझांचेर टोल भरचो पडटलो. महाराष्ट्र राज्य रस्तो महामंडळान हो निर्णय घेतला. हालीसराक येरादारीची बरीच गचमुंडी जाता, देखून येरादारी कोयणी उणी जावची ह्या हेतान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. बांबोळे कोयराची समस्या वाडतूच चल्ल्या. वचत थंय कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. कोयराच्यो ह्यो राशी उखलपा खातीर मात कोणूच फुडाकार घेना. कुडका बांबोळी आनी सांताक्रूज पंचायती मदीं कोयर उखलपाचे जापसालदारकी विशीं प्रस्न उप्रासला. राज्यांत कोयराची समस्या वाडतूच आसा. दारादारांनी वचून कोयर उखलप सुरू आसतनाय लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात, जाका लागून सरभोंवतणचे वाठार आतां दुशीत जावपाक लागल्यात. आमची पोती हे पणजे महापालिकेच्या उपक्रमाक पणजे मार्केटात लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. फाटल्या वर्सा ऑगस्टात महापालिकेचो उपक्रम सुरू जाल्लो. हे उपक्रमा खाला आतां मेरेन हजारांनी कपड्याच्यो पोतयो खपल्यात. पणजे महापालिकेच्या आमची पोती उपक्रमा खाला पणजे मार्केटात कपड्याच्यो पोतयो विकपी ही बाळक्का तलवार ही बायल. महापालिकेन प्लास्टीक पोतयांचो वापर कमी जावचो आनी त्या बदलाक कपड्यांच्यो पोतयो वापरात येवच्यो हे हेतान हो उपक्रम चालू केल्लो. पोरू वर्सा ऑगस्ट सावन ह्या कपड्याच्यो पोतयो विकतात. एक पोती 20 रुपया. आतां मेरेन वट्ट 8,000 कपड्याच्यो पोतयो विकल्यात. लोकूय तिका खंय कपडे हाडून दितात जाच्यो ती पोतयो शिवता.
करंजाळे गार्डनाची अवतिकाय जाल्या. घसरगुंडी झोपाळे मोडल्यात, झाडां झुडपां वाडल्यात. रातचो सोरो पिवपाक गार्डनाचो वापर जाता, देखून संबंधितांनी लक्ष घालून गार्डन दुरुस्त करचें, तशेंच सुरक्षे खातीर सेक्युरिटी गार्ड नेमचो म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. हे करंजाळेचे एकुलते एक गार्डन. पणजे महापालिकेच्या 3 वॉर्डाक लागपी ह्या गार्डनाची सामकी बाबत स्थिती जाल्या. गार्डनात आशिल्ले झोपाळे, घसरगुंडी आनी हेर ल्हान भुरग्यांक खेळपाक घाल्ली खेळणी मोडून पडल्यात. हांगा जनावरां हळशीक करतात, बसपाक घाल्ले बाग मोडल्यात, आशी कुशीक झाडां झुडपां वाडल्यात. भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेचे संशोधक अभिषेक स्वरणकार हांकां मोहालीक पार्किंग विशया वयल्यान वाद जाल्ल्यान मरण आयलें. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण तांचेर हल्लो केल्लो, देखून भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेन तांच्या मरणा विशीं दुख्ख उक्तायलां.